नोकर भरती संदर्भात दक्षता खात्यामार्फत कारवाय चालू आसा। खरे फोट कितें तें आयज ना फाल्यां स्पश्ट जातलें। सुदीन ढवळीकर करता त्या आरोपांत कांय खरें ना म्हण भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पावसकर उलयला। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। किलोमिटरांतले 10.5 कंप्लीट केला आमी। सर्व्हिस रोड कंप्लीट जाता। कितें जादू जाता म्हाजे कडेन तुका सांगता तूं रिपीट करीत आसता तूं। सर आनी एक विशय म्हणटा पळय तो जॉब्साचे ते आला पळय तेजेर कितें म्हणटा पळय जॉब्स आमचे मुख्यमंत्री जे डिसिजन घेता ते डिसिजन फायनल। जे इन्व्हेस्टिगेशन 3 कमिटी मेंबर्स जे आसा विजिलन्स इन्क्वायरी आसा ते इन्व्हेस्टिगेशन आसा ते कितें आसा ते लोकां फुडें आज नाल्यार फाल्यां उक्ती जातलेंच। तुमचे एलिगेशन जाल्यार आतां गोविंद गावडेचेर एलिगेशन सुदीन ढवळीकरान केला की जे PWD जसे पैसे घेवन येयला तसे सिव्हिल सप्लायना जाला म्हणून। सुदीन ढवळीकरान आमची पार्टी विकल्या आनी तेजेर ताका विचार म्हणूया अशें आमी विकले ना। आमी भारतीय जनता पार्टीचें काम करता। भारतीय जनता पार्टीचें विजन आसा। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजीन सरकार आसा। गोंयाक कितलीशेच कोटी रुपया सेंट्रल गव्हर्मेंटान हाडून डेव्हलपमेंट करता। आमी गोंय विकपाक लागला सुदीन ढवळीकर पार्टी विकपाक लागली